नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 15 दिसान म्हादयची प्रवाह अधिकारिणी कचेरी सुरू करता. मंत्री शिरोडकराचे उतर. प्रवाह अथॉरिटीचे वांगडी केंद्र थारायतले. म्हादय कडेन कसलीच तडजोड ना, मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट सांगले. विरोधी फुडारी युरी म्हणटात सरकारान आदी डीपीआर रद्द करून घेवचो. आदोगाद कॉम्प्रोमाइज करूंक शकता ताचेर लक्ष दवरूंक हाऊस कमिटीच्यो बसका जाय म्हणून विजय उलयलो. कर्नाटका कंटेम्प्चुअस एक्टिविटी करीत आहा, नॉट वन टाइम कंटेम्प्ट करीत आहा. आमी कंटेम्प्ट घाला. डायवर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हें हांवूच म्हणना, हें मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा. सो बेसीक थंब रूल लिगल प्रॅक्टिसीचो कितें आसता, स्टे पयलीं मागप. स्पीकर सर, गोंयचे आदवोगाद एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ दीस एप्लिकेशन बिफोर म्हादय ट्रायब्युनल मागत नात आनी हे सगळें कर्नाटकाक फायदो जाता. आदवोगाद कोणूय सेटल जालो वा आनी कोण कितें जालें जाल्यार गोंय त्रासान पडचें न्ही म्हणून हाऊस कमिटी आमी केल्ली. हाऊस कमिटीची एक मिटींग जाली, ताजे फुडें हाऊस कमिटीक कांय खबरूच ना. लोकांक गोंयचे लोकांक कळ्ळें की प्रवाह नोटिफाय जालो. आतां नायन एलएक्यू मुगेलो आसलो सेम विशयाचेर आनी तितून स्पीकर सर इट इज सेड that it was notified on 22nd March 2023. You agree it is 22nd March, correct? Now surprisingly another reply 1C, that says that Prava is notified on 22nd May. One says 22nd March, one says 22nd May. What does this show, Speaker sir? See, I have been monitoring every single, what I should say, upcoming in the Supreme Court also. We will also help you to monitor, but make that house committee active. Yes, sir, this is immediately after the session. Yes, sir, immediately after the session. Visit करूंक पावना. Yes, sir, immediately after this session, we will organize the House Committee meeting, second meeting. For your answer to your question, Prava Committee members have been nominated by Center. We are going to identify the place for office of a Prava within these next 15 days. गोंयांत आहा 2 सीट. गोंयाक व्हॅल्यू ना. कॉम्प्रोमाइज जातले तुम्ही. कॉम्प्रोमाइज जरात जायना. स्पीकर सर तेका सांग म्हादयच्या विशयाचेर केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जायना म्हणून. व्हेरी गुड. 28 सीटां खातीर बीजेपी सेंट्रल हाय कमांड 28 सीट तांकां चड जाय. परत एकदा तेका सांगता हांव, आमकां खंयसरूच म्हादयच्या बाबतींत आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जावचे ना. आमी जावचे ना ते जातले रे आदवोगाद. म्हादयचेर गोंय सरकार घाळ अजून प्रवाहाच्योच गजाली. थंय कर्नाटकान म्हादय वेली पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार कणकुंबी ग्राउंड झिरो. केरकारान पारावडा सावन गोंयान येतले म्हादयच्या पात्राकडे वचून जमनी परिस्थिती दाखयली. कर्नाटकान थंय कर्म केला ताका लागून उदक सरळ मलप्रभेच्या दिशेन चल्ले. केस कोर्टान लवादाकडे आसतना कर्नाटकी. गोंय सरकार म्हादय खातीर कायदेशीर झूज दिता. विधानसभेत प्रवाह कचेरे विशीं भासाभास जाली. मात ते वटेन कर्नाटकान म्हादय व्हरूंक सुरवात केल्या. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार कणकुंबीत ग्राउंड झिरो. हे उदक जे आसा ते वळोवन आपल्या कळसा कालव्यान वयता आनी तेका लागून जो नैसर्गीक प्रवाह आमच्या म्हादय अभयारण्यान वयतालो तो सद्या हांगासर जो आसा तो विरोन हे उदक जे आसा ते परते वचत आसा. एकंदर कर्नाटकान हांगासर कितें तरी केल्लेलें आसा आनी तेका लागून हे उदक जे आसा हे उदक परते कर्नाटकाच्या दिशेन म्हणजे मलप्रभा वयता. कर्नाटकांतल्या अंडरग्राउंड कालव्यांतल्यान उदक मलप्रभेक. अंडरग्राउंड कालवो जो आसा त्या कालव्यान हे उदक वयता आनी थंयच्यान हे उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्राक वयता. अशे तरेचे कालवे केल्यात. कर्नाटक निरावरी निगम हांच्यानी जे बांदकाम केल्लेलें आसा त्या बांदकामाच्या माध्यमांतल्यान जे ओपन कट उगडे जे कालवे आसा आनी भुमंतर्गत कालवे आसा ह्या कालव्याच्या माध्यमांतल्यान उदक जे आसा ते मलप्रभेक सोडपा खातीर तेंच्यांनी अशा प्रकारची व्यवस्था केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आग्रा ताजमहालान यमुना पावली. गोयच्या ताजमहालान मांडवी कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभाघरान अजूनय उदक पाझरता. भितर स्टेजीर वचून थंय उदक साठटा ताचेर ग्राउंड झिरो व्हिडिओ काडल्यात. 49 कोटीचो प्रकल्प काम सुरू जावन 3 वर्सां जाली मात उदकाक उपाय ना. सभाघराची वाट मंत्र्याक विचारल्यार तशें खंय कांयच ना. 49 कोटी मोडून कला अकादमीचे काम सुरू करपा फाटल्यान स्टेजी कडेन पाझरपी उदक हे मुखेल कारण आशिल्ले. 3 वर्सां जाली कला अकादमीचे काम चालू आसा मात उदक पाझरपाचे अजूनय बंद जावंक ना. आमी आहा स्टेजीर जो स्टेजीर हांगा जी व्हडली परफॉर्मन्स जाता तेजेर आमी उबे आहा. तेन्ना मेजर मिनिस्टरान सांगलेलो जो उदीक
लो टायड लो एरिया असल्या कारणान दर्याचे उदीक भितर येता आनी सगळी कला अकादमीन भितर उदीक भरता म्हणून आमी तेन्ना ऑडिटोरियमचे लोक बसतात थंयसर उदीक पयलीं जातालें खरें पण आतां फुडल्यान काम तेंचें कंप्लीट आतां पर्यंत दिसता आतां उदीक दिसना थंयसर काम केलां म्हणून थंयसर पण आमी आहा स्टेजीर हो मेन प्रॉब्लम आसलो की स्टेजी पोंदा जे उदीक जे हायटायड आसतना तेन्ना फूल उदीक कला अकादमीन भितर येताले तुमी पळोवंक शकता शिरीशाक सांगता तुमी दाखोवंक शकता की हांगा स्टेजी पोंदा आमी फाटल्यान आसा कशें उदीक भरलां आसतलें तुमी पळोवंक शकता की सबंद उदीक हे स्टेजी पोंदा हे भरलां पयलीं जो आजून हें जें काम जाल्लें ना जें उदीक भितर येता तें आजुनूय हें उदीक हायटान सगळे स्टेजी पोंदा वयता तुमी पळोवंक शकता हांगा लायनीन पंप लायिल्ले आहा जे उदीक भितर आसता ते काडपाचे जे उदीक काडपाचे हे आसा ते पंपान काडटात. प्रुडंटान मंत्री गोविंद गावडेक ह्या इश्यूचेर विचारले तो म्हणटात तशें कांयच ना. आणि एक मेजर क्वेश्चन म्हणटा तो सगळे रिनोव्हेशन काम जाल्ले ते ऑडिटोरियमान उदक येता म्हणून आता सध्या पावसूय खूप पडला सो ताचे कितें प्रॉब्लेम तशे परत येयला अजून पर्यंत आजच्या घडी तरी काय आणि 2 पाऊस झाले आता फाटल्याही पावसात काही गोष्टी झाल्या सेकंड पाऊस झाला असतात मॅक्झिमम ऑलमोस्ट 60 इंच पाऊस पडलेला असतात तसं अजूनपर्यंत तरी आमकां पंप कारण आम्ही डेली मॉनिटर करतो. कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात चल्ला ते काम पळयल्यार आनीक 2 वर्सां तरी कला अकादमी उक्ती जावपाची चिन्हां दिसना. तुम्ही पाहू शकता शीर्षक दाखव अजून त्या कला अकादमीचे जे काम आहा ते अजून कंप्लीट जावंक ना म्हाका दिसना की वैयक्तीक विचारीत जाल्यार आमकां दिसता फुडल्या 2 वर्सां ही कला अकादमी लोकां खातीर ओपन जावपाची ना. शिरीष कुंकळकारा वांगडा होमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. उटंगार पावसाच्या फाटभुंयेर आज सकाळी साळावले धरण ओव्हरफ्लो जाला. साळावले पयलीं पंचवाडी धरण ओव्हरफ्लो जाल्लो. मजगती गावणे धरण 92%, आमठाणे धरण 73%, चापोली 73%, तिलारी 61% भरला. अंजुणे धरण मात अजूनही हाफ सेंचुरी मारिना. अंजुणे 41%च भरला. डिप्लॉईंग सम एक्स्ट्रा गार्ड ड्युरिंग द डे टायम बिकॉज डे टायम आमचो डॅम चालू आसतना आमकां टायम आसता लिमीट आसता आमचो एंट्री सो त्या टायमार एक्स्ट्रा गार्ड आमी आसतले हिंगा सो मॅनेज विथीन दॅट स्पेशलायजेशना पण त्याचे भितर आमी मॅनेज करतले आनी सकाळी कितल्या वेळ जालो सकाळी सांगले प्रमाणे 8 जावन 12 मिनटांनी स्टार्ट जाता. दाबोळे वेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानांक मोपा शिफ्ट करू नाकात नव्यांगूच घेयात तशेंच आख्खो दाबोळे विमानतळ नौदळाच्या स्वाधीन दिवं नाकात म्हूण नागरी उड्डाण मंत्रालयाक बरयता मुख्यमंत्री सावंत विधानसभेन उलयलो. संकल्प म्हणटा दाबोळे चार्टर्ड विमानां देशी विमानांचो आंकडो देवंक लागला. दिगंबर म्हणटा केंद्रा कडेन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वर्या. Mopa Airport authorities, I'm making a charge that Mopa authorities are pressing the naval authorities in Goa to see that they ask for that airport separately for naval basement. अंडर ओपन स्काय पॉलिसी न्यू इंटरनॅशनल फ्लायट्सची परमिशन मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर दिवच्यो. एक्झिस्टींग फ्लायट जी आसा पळय न्ही ह्यो शिफ्ट करपाक परमिशन दिवचें न्ही. दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो आमी केन्नाच पूर्ण नेवी कडेन दिवचे ना. 2023 and 1st January to 6 July सेम फिगर्स गेल ते 2022 चे and 2023 चे जे सेम चार्टर्ड फ्लायट 2022 334 असलेले ते 154 चेर पावला स्पीकर सर. There is some sinister design of GMR people because it is a private entity to put pressure on civil aviation ministry and the defense and ask Navy to say you want that airport for yourself. हे जावपाक जायना. गरज पडले जाल्यार चीफ मिनिस्टर शुड लीड ऑल पार्टी डेलिगेशन सुद्दां व्हरपाक जाय कारण दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ते वटेन युवा काँग्रेसीचो दाबोळे एअरपोर्टाचेर मोर्चा. जेन्ना इंटरनॅशनल ऑपरेशन हांगच्यान हालतली तेन्ना हो एअरपोर्ट सस्टेन जावपाक डिफिकल्ट जातलो. ताजी इकॉनॉमिक वायबिलिटी पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कमी धोको आशिल्ले 15 धबधबे लोकांक परत उक्ते. राना खात्यान परिपत्रक काढून धबधबे जाहीर केले. तातूंतले 70तले 12 दक्षिण गोंयचे 3. धबधब्याचेर वचूंक आतां एंट्री फी दिवची पडटली. धबधब्याचेर चिरेखणीचेर बुडपाचे प्रकरणांक लागून राना खात्यान सरसकट सगळ्या सुवातींचेर वचूंक बंदी घाल्ली. थळाव्यांच्या पोटा पाण्याचो टुरिझमाचो इशू जालो. सोनसड्याचो इशू जाग्यार पडटा. थंय येवपी दिसपट्टो कोयर साळगांव आनी एचजीपीडीए प्लांटार धाडटात.
मोडिल्ली राखणेवणटीचे काम आनी गरजेची साधन सामग्री घेवपाचे काम बेगीनूच जातले म्हूण मडगांव पालिकेन हायकोर्टाक कंप्लायन्स रिपोर्ट दिला. दुसरो रिपोर्ट सुनावणे दिसा 26 जुलयाक. नव्या बांदकामांक लायसनां मात सध्या तरी ना. They have started now transporting everything to an extent of 30 tons to Salegaon plant. Main important issue is about construction of a compound wall or retaining wall, which had to be done in a time-bound manner. Now they have applied for some sort of a permission from the GSUDA. That permission by all probability will be granted by next week, and we'll have to tell the High Court as to what will be the timeline for completion of that compound wall. As far as providing one additional baling machine is concerned, they have tried to procure it from the Waste Management Corporation. As far as transportation of or rather shifting of that waste that is already there to the extent of 10,000 tons, they were supposed to shift it to that basement area. They reported to the High Court today that 5,000 tons of that waste may not be possible to be shifted to the basement. Possibly around 300-400 tons they will be able to shift it. So the government and the Director of Urban Development will look into this as to where this balance 4,000 or 4,500 tons of the waste which is lying there and which has been generated for last 1 year should be presently kept. So that is the call which we will have to report to the High Court. काणकोण बीडीओचो स्टाफ दर बुधवारा दनपारां जेवंक म्हूण वता आनी सांजे 5 मेरेन पत्तोच नासता. लोकांच्यो कागाळी आमच्या भविश्यान फॅक्ट चॅक केलो. दनपारां 1:15 ते 2 जेवपाचो टायम बीडीओच सांगता. तो स्वता 2:45 पावलो. काम आशिल्लें म्हूण रजाव. फोनाफोनी जाल्या उपरांत साफ 3:30 हजर. खासा रिपोर्ट. कांय सोर्सां कडल्यान आमकां अशी इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की बीडीओचो जो स्टाफ आसा तो जेवणाक वयता 1:30 पूण 3-3:30 जाले तरी येयना. ताका लागून लोकांची कामां जी आसा आनी लोक ताटकळार उरता हांगा. सो तेन्ना चॅक करपा खातीर आमी जवळ जवळ 2:15 येयल्ले. आतां 3 जाली तरी पूण अजून स्टाफ येयना. 3:05 मिनटां आसतना हांगचो जो बीडीओ आशिल्लो तो भितर सरला. तो म्हणटा आपूण कांय कामा खातीर गेल्ले पूण 3 जाले तरी अजून हांगा स्टाफ येयना. तेंचेर कडक कारवाय करची थळाव्या लोकांची मागणी आसा. बीडीओ 2:45 सुमार पावलो. सर 2:45 जाले. हांव 2 मिटींग आशिल्ली खंय मडगांव. मागीर हांव ड्रायव्हरा हांगा जेवलो आनी हांव जेवपाक गेलो. थोडी सायड मारून भायर सरला जेवपाक. जेवणाचो टायमींग म्हगेलो 1:15. 1:15 2 हांव ऑफिसान येवपाक जाय. 2:45 जाले. तुका खुर्ची सगळी स्टाफा खाली आहात. 1:15 ते 2 जेवपाचो टायम. पब्लिकेची कामां जायनात. पब्लीक येवन वता आनी तुमी मजा मारतात. हॉटेलांत जेवपाक गेल्ले येनात. 5 येता खंय स्टाफ. तुका हाजे बद्दल कितें सांगपा आसा? म्हाज्या टायमार केन्ना 5 येयले ना कोण. हेजे पयलीं हांव आसतना कोण 5 येयला आसताले सगळे स्टाफ आमचे. फोनाफोनी जावन स्टाफ 3:30 हजर. बीडीओ ऑफिसां शेवटा पत्रकारांनी आवाज करतकीर आनी हालचाली जातकीर फोनाफोनी जाली आनी जो स्टाफ दोना येवपा आशिल्लो तो धांवपळ करून हालचाली जातकीर 3:30 हांगा पावलो. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. गोंयभर उटंगार. सांखळे वाळवंटीची पातळी वाडली. बाजारांत पावपाचें उदक स्टेशनांतल्यान पंप करून परत वाळवंटीत. ते वटेन बेळगांव खानापूर मार्गावेल्या हलतरा नाल्याचें उदक रस्त्यार चडिल्ल्यान गोंयचो रस्तो डिस्कनेक्ट जालो. गोंयांत आतां मेरेन 71 इंच पावस. सरासरी परत 14% मायज. गोंयांत झाडां पालसणां लायट वणटीची पडझड चालूच. गोंयभर उटांगरा. सांखळेच्या वाळवंटी न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली. बाजारांत पावपाचे. पंपिंग स्टेशनांतल्यान पंपिंग करून परत वाळवंटीन सोडले. नासनोडा रस्त्यार झाड आडवे जाले. रस्त्यावेल्या लायटीचे वायरी तुटल्यो. कानोळे हिल्टन रोडार झाड पडले. रस्तो ब्लॉक. खानापूर बेळगांव मार्गावेल्यान हलतर नाल्याचें उदक रस्त्यार. थंयच्यान गोंय रस्तो डिस्कनेक्ट. म्हापसा फायर स्टेशनाक 18 एमर्जन्सी कॉल. बार्देश शिवोले कळंगूट वाठारांत झाडांची पडझड. लायटीच्या खांब्यांचेर घरांचेर झाडां पडलीं. पिळर्णाक कार आनी मोटरसायकलीचेर झाड पडले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.